मोतीमाची वाट सोडा देवाची फळांची पावणी जातली आणि त्यानंतर हांगा महाप्रसाद आसतलो आणि मागीर सांजे 4 संक सुमार हांगा गोंयांतले भजनी कलाकार यांच्या तर्फे हांगा भजन आसतले आणि रातच्या 8 पितू हे कोंकणी नाटक आसतले तेन्ना तुमकां सगळ्यां कडेन मागता की तुमी हांगा व्हडल्या संख्येन हांगा उपस्थित रावन देवाचो तीर्थपदाचो लाभ घेवचो तशेंच आमी हे आतां व्हडलो आमी येदो प्रोग्राम केला तो एकट्यान करूंक जायना तेन्ना खूब भाविकांनी आमकां हांगा मदत केलेली आसा आनी तांकां लागून तेंचे हांव खूब आभार मानता तशेंच आमचे कमिटी मेंबर हेंच्यांनी खूब दीस जाले हे रात दीस हांगा वावरतात हे फंक्शन सक्सेसफूल करपाक तेन्ना तांकां सगळ्यांक हांव तेंचे आभार मानता.